सरपंच has to take a stand. Are you ते बरेटो सांगता की आम्ही ह्या प्रपोजलाक आमचो सपोर्ट आहा काय ना म्हणा जेन्ना थंयसर रोड करताले सगळ्यान पयलीं धांवन थंय पंचायतूच गेल्ली आनी आमकां सपोर्ट केल्लो व्हीडीसी चेअरपर्सन व्हीडीसी रणजीत आसलो दोन पंचायत बॉडी आसली प्रदीप तेन्ना सगळ्यान पयले आमी थंयसर वचून बंद केले रोलराक धाडून घातलो मनायन धाडून घातलो आनी जी खडी मांडला न्हू ती किलर रोडाक थंयसरूच आहा तेच्या उपरांत आमी पर्सनल PWDच्या इंजिनियराक फोन केलो आनी ताका आमी क्वेशनूय केले जेन्ना विनायक रेस्टॉरंटाच्या रोडाचें काम चालू आसलें आनी हे जे खड्डे आसले ते म्हटल्यार तुमी करिना आनी वयलो दोंगरा वयलो रोड करता ऑलरेडी 10 वर्सां पयलीं काय 15 वर्सां पयलीं हांवें फनसेकान एक रेजोल्युशन पास केल्लें ग्रामसभेक ते रेजोल्युशन आमी तांकां धाडलेले इतके ऑब्जेक्शन आसतना तेंच्यांनी प्रायोरिटी त्या हिलर किलर रोडाक दिली आतां कित्याक दिली तें आमकां कळना तेच्या उपरांत हांवें ताका सांगलें तूं मदीं पडो नाका कोण सांगलें PWD इंजिनियराक कारण म्हाकाय कळटा की तेचेर खूब प्रेशर आहा पर्सनली तेणेन म्हाका पयलीं एकदां फोनूय करून विचारलेले त्या रोडाचें मॅटर कितें आहा तर हांवें ताका सांगलें थंयसर किलर रोड म्हणून ताका नांव पडलेलें कारण एका चेडवाचो थंय मर्डर जाल्लो तेन्ना तो रोड स्टॉप आहा आनी तेणेनूय म्हाका सांगलें आतां की तूं एक काम कर आतां फ्रेश रेजोल्युशन दी हेच्या पयलीं लोकांची एक आमकां कंप्लेंट येयल्ली आसा हे आयचे ग्रामसभेचे प्लस आमची जी आसगांव देवेन आमचो सुरेन गार्डन आतां आमकां एक लेटर तयार केल्लें आहा ती अशें तिनूय आमी क्लब करून आमच्या पंचायतीचें लेटर करतले इन फ्युचर तो रोड केन्नाच हें करप ना आनी जशें सांगले प्रमाणे सुरेन गार्डन आतां सांगला की तो रोड ब्लॉक करचो म्हटल्यार पळय जेन्ना 1971-72 जो आमचो आसगांवचो सर्वे जालो त्या सर्वेचेर तो PWD रोड म्हणून मेन्शन लागलेलो आहा त्याच्या नंतर कोणी थंयसर कांयच हें करपाक ना म्हणजे तो रोड बिलोंग्स टू PWD आतां त्या रोडाक आमी बॅरिकेड घातले जावन कितें तो बंद करतले ना आमकां पयलें परमिशन जाय PWDचें कित्याक ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी PWD जो प्रोसेस आहा तो आमी लिगली प्रोसेस करतले आमकां कितें एडवान्स जाय नाल्यार आमी एडवान्सूय घेतले आनी जर तर आमच्या पंचायत राज एक्टा प्रमाणे जे तेणेन सांगला प्रोविजन सांगलेलें आहा ह्या प्रोविजना भितर करपाक मेळटा जर मेळटा ब्लॉक करपाक जाल्यार आमी ते ब्लॉकूय करतले कारण अशें जावंक जायना की डायरेक्ट गेला आनी बॅरिकेड घातले ऑफिशियल घातले कायद्यान बसना काय बसना आमी एडवायस घेता कायद्यान जर बसता जाल्यार 100% बॅरिकेड घालता हो प्रपोजल आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक फॉरवर्ड करता. Listen, we have a valley. If it is a MDR road on one side, we got another road. See the depth from one road to the other road is less than 400 meters. That is one point you all can put over there. It's a valley. We don't have a flat area like Kalangut or something like that, which is a vast area compared to Asagaon. But bear this in mind, we cannot. And during Victor's time, this was passed in the resolution that no MDR road 25 meters shut down during that time. Passed a resolution when Victor the Sarpanch. I remember. Asagaon wow म्हणजे नाला लोकांनी बरयलानी our ancestor built a heritage central storm water drain which carries the rain water of the village. This drain called wow passes through 3 other villages Anjuna, Arpora, Baga and it carries water to the Baga river which meets the Arabian Sea. This heritage assets facility prevents Asagaon from getting water loss. More importantly, this wow serves as a source of irrigation to the paddy crop Waingon and also the vegetable gardens in the field. Sadly, the wow lies in a pathetic condition today. Its built-up sites have given way to wild growth and neglect. To make matters worse, some people dump garbage, junk and debris in the wow. We couldn't build such an important facility for the village ourselves. At least we should repair, maintain and preserve it. I request the village panchayat to move the government authorities and save the wow from the ruination. आयज जी ग्रामसभा जाल्ली ती एक्चुली सुरळीत जाला म्हणजे लोक जे फ्रस्ट्रेशन जावन येयल्ले कारण ते सगळ्या लोकांचे मेजॉरिटी आमकां एक 5-6 प्रपोजल आसले की जे हायकोर्टान ऑर्डर पास केल्ली आहा रिगार्डींग मेन रोड हायवे हे आहा ते क्लियर करचे म्हणून आनी जे इलिगल स्ट्रक्चर आहा ते डॅमोलिश करचे म्हणून तेन्ना लोकूय आतां आसगांव ते भियाल्ले आहा की ही जर इलिगल जी तेंची स्ट्रक्चर आहा जावं इलिगल कितें कंपाउंड वॉल आहा पंचायत ती डॅमोलिश करीत जाय म्हणून अश्यो आमकां तरी आयकुपाक येयली लोकांनी भायर मिटिंग्यो घेतल्यो थंय तेंच्यांनी डिसिजन घेतलें की आमी प्रपोजल आहा ते आमचे पंचायतीचे ग्रामसभेक प्लेस करचे आनी आमचे पंचायतीचे
ग्रामसभेक तेंच्यांनी प्लेसूय केल्ले सेम मॅटर आयज डिस्कस जाले मेजॉरिटी लोकांचो प्रपोजल एकूच आसलो की जो रस्त्याचे सायडीक जी स्ट्रक्चर आहा ती डेमोलिश करपाचें ना आनी आमी जी पंचायतीन हायकोर्टाची जेन्ना आमकां ऑर्डर येयल्ली आनी हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे जी 8 कॅटेगरीज दिल्ली तेंच्यांनी एक कॅटेगरी दिल्ली तेंच्यांनी इलिगल कमर्शियल स्ट्रक्चर इलिगल रेजिडेन्शियल स्ट्रक्चर मागीर टेनंटेड लँड मागीर पेडी फील्ड मागीर गव्हर्मेंट लँड कोंग्रेटान लँड अश्यो 8 कॅटेगरी हायकोर्टान मेन्शन केल्ल्यो आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक सांगलेले आनी आमकां पंचायतीक सांगलेलें की कमर्शियल जी स्ट्रक्चर आहा कमर्शियल जो धंदो करता आनी जी रेजिडेन्शियल इलिगल आहा आनी चड करून रोड सायड ती तेंचेर एक्शन घेवची म्हणून म्हणजे आमी कशें आहा की आमी आसगांव पंचायतीन पयली ग्रामसभा कॉल आउट केल्ली सगळ्या लोकांक आमी सांगलेलें की अशी ऑर्डर येयल्ली आहा आनी हायकोर्टाची ऑर्डर आमकां मेनटेन करची पडटली आनी आमी फर्स्ट प्रोसेस करता कमर्शियल एक्टिविटी ज्यो कोण करतात तेंचें इन्स्पेक्शन करपाक आनी त्या प्रमाणे आमी सगळ्या कमर्शियल जी शॉपकिपर्स आसले तांकां आमी नोटिसीस धाडल्यो इन्स्पेक्शन केलें इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत थोड्या लोकांनी आपोआप थोडी जी रस्त्या सायड कन्स्ट्रक्शनां आसली ती सगळी कन्स्ट्रक्शनां तेंच्यांनी डेमोलिश केल्ली आहा इवन आमकां येवनूय तेंच्यांनी दाखयलें की आमी ती डेमोलिश केला तरी आमी ताका सांगलां आमी तुमकां शोकोस नोटीस धाडटले आनी शोकोस नोटीसी तुमी तेजे फोटो मारात आनी आमकां शोकोस नोटीसी रिप्लाय दियात आनी जर तर तुमी डेमोलिश केल्यात नाल्यार आमी केस तुजी सॉल्व करतले म्हणून असो आमचो प्रोसेस आहा आनी आतां लोक भियाल्ले आहा कारण तुमी फाटल्या दिसांनी मिडियाचेर पळयलेच आसतलें की अंजुना जो इन्सिडंट जाल्लो की रोड वायडनिंगाचो तेन्ना लोकांनी आवाजूय उठयलो ते अंजुनकार आसले आनी भायले थोडे लोक आसले आयज सगळे आस्कोकार एक जाल्ले आहा आनी आस्कोकारान आयज आमकां सांगलेलें आहा की अशें आहा की तुमी ताका हात लावपाचें न्हू आमी तांकां एक्सप्लेन करून सांगलें हायकोर्टाची ऑर्डर आहा इलिगल ताका आमकां एक्शन घेवची पडटली तेन्ना लोकांनी आमकां रिक्वेस्ट केला आनी तेंची सजेशनां दिलां जे 25 मिटर जे प्रोपोज रोड आहा रिजनल प्लॅनाचेर ते 25 मिटर आहा ते 15 मिटर करचे आनी 15 मिटर आहा ते 10 मिटर करचे अशें लोकांनी सजेशन दिल्लें आहा आनी आमी लोकांक प्रॉमीस केल्लें आहा की तुमचे जे प्रपोजल आहा तुमची जी सजेशनां आहा ती आमी कन्सर्न ऑथॉरिटीक धाडटले जर तर कन्सर्न ऑथॉरिटीन ती पास केली नाल्यार फुडलो जो रिजनल प्लॅन आहा ते रिजनल प्लॅनाचेर जो 25 आहा तो 15 जातलो आनी 15 आहा तो 10 जातलो आतां हे सगळे डिपेंड आहा गव्हर्मेंटाचेर आतां आमी एक फुडल्या विकान आमी हे प्रपोजल आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडून दिता आतां एमएलए कन्फ्युजन कितें जालें तुमचें एमएलए कन्फ्युजन म्हणजे कशें आहा लोकांचे कितें विचार आहा ते आमकां कळना कारण ज्यो तेंच्यो मिटिंगे जाला पंचायत बॉडी तेंच्या वांगडा एकूय पंचायतीचो पंच मेंबर नासलो तेंच्यो कितें भायर मिटिंगे जाला ते आमकां खबर ना म्हणजे ते आतां अशें म्हणटात की जर तर तांकां मोडपाचें आहा नाल्यार ते सांगता जे लँड एक्विजिशन प्रोसेस आहा तो प्रोसेस करचो आनी तो प्रोसेस कंप्लीट जाले उपरांत जे लिगली कितें आहा तें तेंच्यांनी करचें एक्चुली लोकांचें तशें कांय ना आमी पासून जे लोकांचे इन्स्पेक्शन केलें तर आमी डायरेक्ट JCB व्हरून तेंचें कितें डेमोलिशन करूंक ना आमी पयलीं ग्रामसभा कॉल आउट केला आनी तांकां इन्स्पेक्शन नोटीस धाडला ताका प्रोसेस आसता पयलीं इन्स्पेक्शन नोटीस मागीर शोकोस नोटीस धाडल्या उपरांत 15 दिसाचो टायम पिरियड आसता तांकां आन्सर दिवपाक आनी तेंच्यांनी आन्सरांनी जे कितें वॅलीड डॉक्युमेंट आहा ते प्रोड्यूस करपाक तांकां आमी 15 दिसाचो टायम दिताले तो टायम दिले उपरांत आमचे पंचायत बॉडीचे मिटिंगेक प्लेस करचो पडटा पंचायत बॉडीचे रेजोल्युशन पास करचें पडटा की तेणें तो रिप्लाय दिला तो सारको आहा काय सारको ना जर तर सारको आहा नाल्यार आमी ताका एक्सक्यूज करपाचें आहा आनी जर तर सारको ना नाल्यार आमी मागीर फुडलो आमचो जो प्रोसेस आहा तो आमी प्रोसेस करतलो हे सगळें करपाक टायम पिरियड जाय डायरेक्ट येयले आनी ते मोडले म्हणून तशें जायना न्हू हेच लोकांचो सजेशन आहा आनी होच लोकांचो डिमांड आहा तुमी कितेंय करतले जाल्यार तुमी कायदेशीर करात पूण लोकांनी आनी एक पॉयंट मांडलो की एमएलए सपोर्ट करिना पंचायतीक पळय एमएलए सपोर्ट करिना अशें लोकांनी म्हटलें हांव तुका सांगता की आमी आसगांव पंचायत जी आहा आमी तिका जेन्ना पळय कन्सर्न डिपार्टमेंटाक डेव्हलपमेंटाचे प्रपोजल धाडटा तेन्ना आमी कॉपी टू कन्सर्न एमएलएकूय करता आयज आमची ग्रामसभा जाली आनी ग्रामसभेक जायते इश्यूवर आमी डिस्कस केले आनी तेतून एक मेन मुद्दो आमचो आसलो की एक रोड आसा थंय जो आसगांव शिवोलीक कनेक्ट करता तो रोड 2 वर्सां पयलीं केल्लो PWDचो रोड तो आनी तेजे कंडिशन आतां मोटरेबल ना म्हणजे ती गाडी वचूंक शकना पण सद्या तो रोड जे मिसक्रियंट्स आहा जे एंटी सोशल एलिमेंट्स आहा ते नाका जाल्ल्यो गोश्टी करपाक तो रोड यूज करता त्या खातीर आयज आमी पंचायतीन एक रेजोल्युशन घेतला की तो रोड
पंचायतीन आपले पावर यूज करून ब्लॉक करचो, तेचे बॅरिकेड घालचे किंवा तो डेड एंड म्हणून डिक्लेअर करून थंय वॉल घालची, जेणे करून थंय फुडें गाडयो वयच्यो ना आनी हे एंटी सोशल एलिमेंट्स आसा तांकां तेंचे एक्टिविटीज कितें आसा पळय त्यो इलिगल एक्टिविटी करपाक मेळच्यो ना. त्या खातीर आयज आमी एक रेजोल्युशन घेतलां आनी ते रेजोल्युशनाचो आमी पाठपुरावो करतले. तशेंच आमची एक कमिटी आसा आसगांव बार्देस सिटीजन्स कमिटी, त्यांच्या वतीन आमी एक प्रपोजल दिल्लें आसा, रिप्रेझेंटेशन केल्लें आसा. तेतून सगळ्या विलेजरांच्यो सायनी घेवन आमी एक रेजोल्युशन पंचायतीक दिवपाचें आसा. फुडल्या 2 दिसांनी तें रेजोल्युशन आमी पंचायतीक दिलें आनी पंचायतीक रिक्वेस्ट केल्या की ज्या डिपार्टमेंटान जी गरज आसा तो रोड बंद करपाक ते तेंच्यांनी फॉलोअप करून बंद करचो अशें. बजेटूय आशिल्लो आयज डिस्कस केलें. एक्चुअली कितें आसा, लास्ट मिटिंगेन आमची जी 16 फेब्रुवारीक मिटींग जाल्ली त्या मिटिंगेन तें बजेट डिस्कस करपाचें आहलें, पूण त्या बजेटान आमकां कांय त्रुटी दिसून येयल्ल्यो. सो त्या खातीर आमी पंचायतीक तेन्ना ग्रामसभेन सरपंचाक आनी सेक्रेटरीक रिक्वेस्ट केली की ते बजेटान ज्यो लोकांच्यो ज्यो कागाळी आहात त्यो एड्रेस करच्यो आनी परत एकदां ते बजेट डिस्कस करचें. तेतून खुबश्यो गजाली आहल्यो की अननेसेसरी एक्सपेंडिचर पोर्शन्स आहले, मागीर रेव्हेन्यूचो पॉसिबिलिटी आसली रेव्हेन्यू करपाक ते आमी एड करपाक सांगल्यात. त्या प्रमाणे आयज ते बजेट पंचायतीन परत ग्रामसभेक मांडलें आनी ते आयज पास करून दिलें. त्याच प्रमाणे तुमी आयज एक एप्रिशिएट केला सरपंचाक रिगार्डींग जो लॉंग पेंडींग जो एक क्लब आसगांव वाठारान येयल्लो, जो गांवचो सगळोच लोक जो आसा तो अपोज करता आनी फायनली गांवच्या हिता खातीर तो आतां बंदूय पडलेलो आसा आनी इट्स अबाउट टू वायंडींग अप. कशें तरेन ताचें कशें जालें की लास्ट इयराक, लास्ट म्हणजे 14 एप्रील 2024 बाबासाहेब आंबेडकराचो दीस तो. त्या जयंती दिसा आमी गांवचे सगळे लोक एकठांय येवन त्या क्लबा विशीं एक निर्णय घेतलेलो की तो क्लब आमकां गांवांत जावचो न्हू म्हणून. कित्याक तो क्लबाचे जे कॉन्सिक्वन्सीस आहले, जे वायट परिणाम आसले, दुश्परिणाम जे आहले लॉंग टर्म, तेचो आमी अभ्यास केल्लो की बाकीच्या गांवांनी असले क्लब चालू आसा थंय कितें कितें घडटा आनी तसले कितें जर आमच्या गांवांत घडचें न्हू म्हणून आमी ठराव पास केलो आनी आमी सगळ्या ऑथॉरिटी कडेन ज्या ऑथॉरिटी कडेन वचोंक जाय त्या ऑथॉरिटीक आमी डेमोक्रेटीक वे लिगल वेन कितें करपाक जाय तें सगळें केलें. इन्क्लुडींग आमी प्रायम मिनिस्टरच्या ऑफिसा मेरेन पावले आनी आमकां तेतून बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. तेतून हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. स्पेशली हांव थँक्स म्हणटा आमचे सरपंच जे हनुमान नायक आसा ते सरपंचाचो आनी तेच्या सगळ्या वांगड्यांचो आमकां बरो सपोर्ट मेळ्ळो. तशेंच आमचे मुखेलमंत्री ऑनरेबल डॉक्टर प्रमोद सावंत सर हेंचे हांव आभार मानता. कित्याक एका उतरान एके मिटिंगेन आमकां तेणें टायम दिलो आनी एका उतरान आमच्या एक रिक्वेस्ट आमी दवरली तेंच्या फुड्यान आनी तांकां सगळो इशू पयलींच खबर आसलो आनी तेणी 24 वरां भितर डिसिजन घेवन जे टीसीबीन तो क्लब रेग्युलरायज करपाक जे परमिशन दिलें तें विड्रॉ केलें. मागीर त्या क्लब ऑनरान तें चॅलेंज केलें पूण तेचें खंय तें चॅलेंज धरलें ना. कित्याक हे जे क्लब जो उबो केल्लो तो सगळो प्रिजम्पशन आहलें तेचें की तो इलिगल हेचेर आहलो, म्हणजे तेचे फॉल्सहुडाचेर सगळो तयार जाल्लो. त्या खातीर तो खंय तरी मोडचोच पडटलो आहलो आनी आयज त्या हितून आमकां सक्सेस बऱ्यापैकी सक्सेस मेळ्ळो आसा आनी आयज तो खंय तरी ओनर ते स्ट्रक्चर जे आसा पळय ते डिसमेंटल करपाक तेणी स्टार्ट केला. म्हणून हांव सगळ्यांक कमिटीच्या वतीन आनी म्हाज्या पर्सनल वतीन सरपंचाक देव बरें करूं म्हणटा, त्याच्या वांगड्याक देव बरें म्हणटा. आमचे टीसीबी मिनिस्टर विश्वजीत राणे तांकांय आमी मेळ्ळे, तेंच्यांनी आमकां पॉझिटीव रिस्पॉन्स दिलो आनी तेणी एक बरी स्टेप घेवन ते टीसीबीचें परमिशन तेचें विड्रॉ करून तो क्लब खंय तरी बंद करपाक आमकां आदार दिलो. तसोच आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीची रिप्रेझेंटेटिव्ह MLA मॅडम दिलारा लोबो हेंचेय हांव आभार मानता. कित्याक तेंच्यांनी पयले जे कोण आमी पयले कोणा कडेन आमचे कागाळ घेवन गेले ते म्हणजे मॅडम दिलारा लोबो आनी तेंच्यांनी आमकां पॉझिटीव रिस्पॉन्स दिलो आनी पयल्याच उतराक आमचें सांगलें की आपूण गांव वांगडा रावतली आनी ती आयज मेरेन आमच्या वांगडा रावन तो क्लब खंय तरी हांगासून धांवडून घालपाक तिची एक मोठी आमकां मदत मेळिल्ली आसा. त्या खातीर हांव तिचे मोठे धन्यवाद म्हणटा, तिचे आभार मानता. कित्याक डे वनान आमी तिच्या कानार ही गोश्ट घातली पळय त्या दिसा पासून तिणें आमकां सपोर्ट केला. तिचे देव बरें म्हणटा आनी सगळ्यांक ह्या फुडें सुद्दां आमी अशे कितें इश्यू आसात गांवांत जे गांवा खातीर त्रासदायक ठरताले पळय ते इश्यू आमी घेवन परत एकदां गांवा कडेन येतले आनी इश्यू तोडीक लावपाचो प्रयत्न करतले. सो आयज आमी आमच्या गांवा गेल्ले. सो आमच्या गांवच्या लोकांनी एकूच मुद्दो धरला जे भाशेन आमचे कुमारवाडा जाल्या ते सेम आसगांवान जावचे न्हू
आनी कितें जाता जाल्यार लिगल वायज जावचें म्हणून ही आमची गांवचे लोकांची मागणी आसा. तशीच आमची गांवच्या लोकांची एक मागणी आसा आनीक आसा विलेजांनी की जो किलर रोड आसा तो खंय तरी बंद करपाक जाय. कित्याक आमकां अशें कळून येयला की ते वयर प्लॉटिंग जावपाचें आसा, आमचे दोंगर बायोडायवर्सिटी काबार जावपाचें आसा, ही आमकां जाल्ली नाका. ताका लागून आमच्या गांवचे लोकांनी खर विरोध केला आनी आमी मागला की तो रोड बंद करचो. तो PWDच्या अंडर हितून येता आनी आमचो सरकारा कडेन मागता की असले नाकालेले रोड जे किलर रोड बीन आसा ते तुमी तेंचेर इन्स्पेक्ट करून बंद करचे. कित्याक आनी दुसरे सुवातेन आमकां हे आमची बायोडायवर्सिटी जी दोंगर आसा, जी हेरिटेज आमच्या पुर्वजांनी राखलेली आसा ती खंय तरी निसंटन जावची न्हू म्हणून हीच आमची मागणी आसली. ताका लागून आमी ग्रामसभे केले आनी आमच्या पंचायतीन आमकां सपोर्ट केलेलो आसा आनी सांगलेलें आसा की आमी हेजेर खर निशेध मारतले म्हणून. येस. आनी खंयची मेन मुद्दे आशिल्ले जे जावपाक जाय आशिल्ले आनी पंचायतीन कशा तरेन तो टॅकल केल्लो आसा आयच्या दिसा? पंचायतीन कितें जे आमी प्रश्न मांडलेले आसा पंचायतीन आमकां कॉपरेट केलेले आसा. पंचायतीन सांगलें आसा जी तुमची मागणी आसा ती आमी फुलफील करतले आनी हेजे पयलीं पंचायतीन जे आमी गांवचे लोक सगळे एकठांय जावन जेन्ना विशय मांडटा ते आमकां पंचायतीन तांकां आमकां हेल्प केलो आसा. आनी तुमी पयलें आसा रुंबा क्लब जावं रिओ व्हडलो येतो व्हडलो प्रोजेक्ट घेवपाक तेन्ना पंचायतीन कॉपरेट केलेले आसा लोकलांक. आनी आमच्या पंचायतीक आमी थँक्यू म्हणूंक सोदता. कित्याक पंचायत आमचे लोक जेन्ना आमी पंचायती कडेन वयता सगळे जाण मेळून वयता तेन्ना पंचायत खंय तरी लोकांक कॉपरेट करतात अशें ना की ना. कॉपरेट प्री मॉन्सुनाचें कशा तरेन काम जाल्लें आसा पंचायती तर्फे? प्री मॉन्सुनाचें काम आमी जे भशेन पळयता तुमी खूब कडेन जाग्यार पळयला बाद्यां जावं खुबशे जाग्यांचेर हें काम पयलें जावपाक जाय आसलें तितले सारके प्रोफेशनल वायज जावंक ना. कित्याक खूब जाग्याचेर रस्ते उखल्लेले आसा. अशें दिसता की खंय तरी इलिगेशन जालेलें आसा. इलिगेलिटी हे आसतात आनी आमी जाणा सरकाराचें काम म्हणजे तुमी लोकांक प्रत्येक लोकांक खबर आसा कितें तें प्रत्येक गांवांत जे रोड वायडनिंग जावं कितें रस्ते प्रॉपर जावपाक जाय पावसाचे पयलीं ते खंय सारके प्रॉपर जालेले ना. सो दिसता फुडें पावसा उपरांत जातले अशें? अपेक्षा ना आमची ह्या सरकारा कडसून की हे रोड प्रॉपर हितून चॅनल जाता. कित्याक ऑलरेडी तुमी पळयल्यात आमच्या कांयसुवा जावं शापोरा आमच्या अंजना फाटल्या दिसान व्हिडियो आवट जालो ती सारकी करपांत खंय आख्खी उगळून येयलेली आसा रस्त्याची आख्खी उगळून. म्हणजे हेजेर टोटल कळटा हे सगळें सब स्टँडर्ड क्वॉलिटी चीप सारकी चीप क्वॉलिटी यूज केली आसा. तशेंच आमच्या लोकांनी मागलेलें आसा की खुबशे गांवांत जे आमच्या गांवांत आसता बादें जो रोड आसा मदीं व्हडले जे PWD पायपाचे केलेले आसा ते सारके डेंजरस आसा. आनी आमी मागता PWD मिनिस्टराक जो आमचो चीफ मिनिस्टर आसा तेजे कडेन की तेणें ताबडतोब एक्शन घेवची. कित्याक आतां पावसाचे दीस आसा ज्या जाग्यांचेर थोडे उदक भरलेलें आसा आनी ते म्हणे कांय दिसना जे तुमी PWDच्या हेंच्यांनी केले आसा. आमचो फाटल्या दिसांनी गांवचो एकलो भुरगो जूड डायस तो जी गाडी भितर वचून तो पडलो आसा. सो हें असलें फुडें इन फ्युचर आमच्या पावसान जावचें न्हू म्हणून तुमी इन्स्ट्रक्शन दिवचे तुमच्या ऑथॉरिटीक जेई सगळ्यांक आनी जाता तितले बेगीन तुमी करचे हीच मागणी.